पयलीं म्हणजे चॅक करपाचें कॅजिनोन हे न्यू जे BJPचे ऑफिस आसा थंय BJPन सांगचें की कॅजिनोन तेजें डोनेशन कितलें दिल्लें आसता. आनी आमी ऑलरेडी पयलीं सांगलें आसा कॅजिनो हो BJPचो ATM. 2012 एक कायदो पास केल्लो गोंयांत एंटी गॅम्बलिंग एक्ट. आतां 2026 पावल्या. तो कायदो यूज करून तेणी कंप्लीट कॅजिनो इंडस्ट्रीक स्क्वीज केल्ली आसा. म्हणजे जाय तेन्ना पयशे मागून घेतलेले आसा. तेजे नंतर बाबूश मुन्सुदाद येयलो, असेंब्ली इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतालो आनी ताणें सांगलेलें 30 दिसां भितर आपूण तें 100 दिसां भितर आपूण हें काडटलो म्हणून. आयज बाबूशय तेंचो पार्टनर जाल्लो आसा जवळ जवळ. आनी तेजे आशिर्वादान आयज तुमी पळयलें जाल्यार थंय तो एक एका किओस्काक ऑब्जेक्ट करतालो. आयज एंटायर जो आमचो रोड आसा तो एक ओपन आशिल्लो सगळें कंप्लिटली कॅजिनो तेणी दिल्लो आसा. कंप्लिटली म्हणजे ते पळोवपाक सुद्दां इतलें बरेंशें दिसता. ट्युरिस्ट जे येताले ते थंय मांडवी नदी सोदतात. मांडवी नदीक तर पोल्युशन कितलें हाय जाल्लें आसा हें ऑलरेडी वेगळे वेगळे रिपोर्ट जाहीर करतात. सो हेणी अतिशय वायट तरेन आसा. आनी मुख्यमंत्री म्हणटा तो लास्ट तेजेर कोणाचो विश्वास ना. तुमचं सरकार येयलें जाल्यार कसिनो वयतले सगळे म्हणजे कॅजिनो ही एक कंप्लीट पॉलिसी करपा पडटली. कॅजिनो हे गोंयांत पावल्ले आसात आनी ते आतां एक वेगळो तेजो इशू आसा. ऑलरेडी हेजे पयलीं कॅजिनो हांगसरल्यान काडप आनी ताका एक वेगळो जागो आयडेंटिफाय करून दिवप ह्या हेजेर विशयाचेर नक्कीच नवो सरकार येतकच विचार करपाक शकता. It is not possible to remove the casino. From here, definitely It can be shifted. It cannot be kept here in the river Mandavi. That issue need to be discussed. तेच जाता म्हणजे तुमकां आतां कॉन्क्रीट डिसिजन ना की तुमचो सरकार येयलो म्हणून That policy decision needs to be discussed at our party forum. Needs to be because it's a big issue. Because एक पावटी तो कॅजिनो इंडस्ट्री येयली आनी तेजे नंतर तेजे इकॉनॉमिक फॉलआउट कितें आसतलो आनी ताका कितलो उपयोग तो बंद करपाचो तो शिफ्ट करपाचें हेजेर एक पॉलिसी डिसिजन नक्कीच घेवचें पडटलें. तुम्ही कसिनोचे समर्थन करता? हांव केन्नाच कॅजिनोचें इकॉनॉमिक फोरमाचेर हांवें कॅजिनोचें केन्नाच समर्थन केलें ना. हांवें तेचो सदांच विरोध केल्लो आसा. कारण ते आमच्या कितलेशेच गोंयकारांक तेंची फॅमिली तेंची प्रॉपर्टी म्हणजे खुबशे फॅमिली मेंबर्स सफर जाल्ले आसात. ते म्हणटात की गोंयकारांक एंट्री ना म्हणून. कितलेशेच गोंयकार भितर वयतात. आमचो रेव्हेन्यू लॉस आसा. हांवें एक पावटी सांगलेलें तेन्ना तुमी म्हाका आसताले की जवळ जवळ 5,000 crores रेव्हेन्यू लॉस कॅजिनो खातीर जाता म्हणून. आनी तेजे नंतर सम रेव्हेन्यू एजन्सीज ऑफ सेंट्रल गव्हर्मेंट हॅज रिवील्ड हाऊ मच रेव्हेन्यू लॉस दॅट हॅज हॅपन ड्यू टू कॅजिनो. म्हणजे हो जो नॅक्सस आसा BJP आनी कॅजिनो इंडस्ट्रीचो हो भयानक आसा. Sir, if you say they will continue to go. So this issue needs to be discussed. Needs to be discussed at our party forum first before we take it. But the way it is going on, we are opposed to it. There is no second thought on it. किती डिस्कस करपाक जाय म्हणटा तूं शिफ्टिंग ऑर स्टॉपिंग कॅजिनो पॉलिसी गोंयकारांक कितें जाय आनी कितें नाका हें आमची जेन्ना यात्रा जातली आमचो जो मॅनिफेस्टो कमिटी जेन्ना भोंवतली ताचेर सगळो विचार विनय जातलो. ताचेर गोंयकारांक कितें जाय तें एक्चुली कळोवपाक गोंयकारांक इतल्या वर्सांच्यान खबर इतल्या वर्सां BJP सरकारान ते नक्कीच आमी चर्चा करपाक तुमी एक्चुअली प्लॅन करूंक जाय आशिल्लें की कशें कितें वयतलें. आमचो जो मॅनिफेस्टो तयार जातलो त्या मॅनिफेस्टोक आमी ते रिफ्लेक्ट करतले. तुम्ही आता एक एलिगेशन स्टार्टिंग की BJPची नवे ऑफिस आसा तितून कॅसिनो डोनेशन दिल्लें आसा म्हणून. हांवें एक तितून भितर काल इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे एक व्हडल्या सरकारी पदाचेर जो BJPचो पयलींचो एक ऑफिस बेरर हाचे मार्फत BJPच्या नवे ऑफिसार कॅजिनोचे ते दक्षिणा म्हणटा काय कितें म्हणटा म्हाका खबर ना. आनी म्हाका खबर ना बाकीचे आनी खंयच्यान पयशे पावल्ले आसा ते म्हाका खबर ना ते कॉल्ड एज कॅजिनो दक्षिण चड मेळ्ळे अशें आयकुपाक मेळ्ळा. ते BJPन सांगचे तेंचे ऑफिसाक कॅजिनोचो कितलो शेअर पावला. पण जेन्ना तुम्ही
बीजेपी टिका करता त्यांना बीजेपीने तुमका एक काउंटर केलं असा इथे वर्षात आम्ही निदान ऑफिस तरी बांधलं काँग्रेसने अजून कायच करू ना आम्ही Office नक्कीच बांधलेलं आहे. आमची ऑलरेडी 2 ऑफिसां एक नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा ऑलरेडी आसा तशी तेंची पण जे आमी ऑलरेडी एक ऑफिस परचेज केल्लें आसा पूण कारण ते त्यांचं सरकार चल्लो तो करप्शनान चल्ला आमचं सरकार हा करप्शन फ्री आशिल्लो त्यांनी स्टार्ट करता आसतना 0 टॉलरन्स टू करप्शन म्हटलेलें याद जाता आतां ते कंप्लीट विसरल्यात आनी आतां ते 30% कमिशनाचेर सद्या तांचं सरकार चलता अशें केन्ना एलिगेशन जालें की मागीर सदांच बीजेपी कावंटर कितें प्रूफ दाखय म्हणून सो तुमी म्हणटा सदां म्हणटा की प्रूफ दाखया मागीर उलया म्हणून सो तेजेर प्रूफ कॅश आसता फॉर जॉबा कितलेशे प्रूफ आशिल्ले कितें जालें ताचें कॅश फॉर जॉबाचे सगळे प्रूफ खंय पावले सगळ्यो केसीस खंय पावल्यो ज्या बायलांक धरलेले तेंचे कितें जालें तेंचे मोबायल खंय पावले तेंचे एविडन्स खंय पावले प्रायवेट जेटान वतात ते खंयचे पयशे कोण प्रूव करतले सीएमाच्या ऑफिसान जे त्यांचे पदाधिकारी आसा ऑफिस बरोबर कायद्यान तांकां त्यांचे सगळे एसेट्स आनी हे डिक्लेअर करपाक पडटा कितले जाणांनी केला आनी कितले जाणांनी केला तुम्ही फायंड आउट करा मागीर तुमकां प्रूफ मेळटले What happened to that 100